बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. दुबळी आणि ओस्तोरियां पासत भेटयलोली खुर्साची वाट. मोगाळा बापा, आयज आमी ही खुर्साची वाट चलताना जेजू तुझ्या पुतान ह्या संवसारांत आपल्या जिविताची वाट कशी तांकली ती नियाळूंक आयल्या. ताच्या काळाच्या विविध मनशां थंय उदीक करून समाजान पयस केलोल्यां थंय ताची चाल कशी जाली ती मनांत धरून आयज आमी आमच्या जिविताची चाल जेजूच्या जिविताचेर मांडून हाडूंक सोदता. तर हें करूंक बापा आमकां तुजो उजवाड, शक्ती आनी स्फूर्ती दी म्हूण मागता. पयलें स्थान. जेजूचेर मोरडांचे फॉर्मोण मारतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. आमच्या समाजांत जायतीं जाणां आयज ओनीत सोंसतात. भ्रश्टाचार, फोटिंगपण, दादागिरी आदी हांचे खाल चेपतात. बापा, आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितांत आमी सदांच प्रमाणीकपणान जिवंक आमकां तुजो आदार दी. आमकां लागून कोणाक ओनीत जायना जावंक आनी आमचें जिवीत स्वताक गोवाय दिता तसलें जावं म्हूण मागता. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. दुसरें स्थान. जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. आयज आमकां आमच्या जिविताचो खुरीस झोड लागता. जिविताकूच मोल उणें जालां. जिविताक अर्थ ना कसो दिसता. कितलीं जाणां आत्मघात करतात. दुसरीं गोरपाट करून भुरगें जल्मुचे आदींच मारून उडयतात. मोगाळा बापा, आमकां आमच्या जिविताचो खुरीस व्हरूंक तुजो आदार दी. दुसऱ्यांच्याय जिविताचो भार उणो करूंक आनी तांचो खुरीस व्हरूंक आदार दिवंक आमकां शिकय. जिविताचें मोल आनी व्हरतेपण आमी वळखूंक पावूं आनी जिवीत तुजें एक देणें म्हूण आमी मानून घेवं. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. तिसरें स्थान. जेजू पयले पावट दोळणीर पडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. आयज आमचे मदें तांत्रीक विद्या वाडल्या. नव्यो नव्यो वस्तू जशे परी टीव्ही, कंप्युटर, इंटरनेट आदी येतोच आसा. हांचो आमच्यांनी बरो फायदो काडूं येता. पूण जायते पावट तांचो दुरुपयोग करून आमच्या जिवितांत वांकड्यो चाली भितर सरल्यात. जशें परी संवसारी मोन, वस्तूंची आशा, आपलेपण. ह्या वरवीं आमचें जिवीत श्रेश्ठ आनी अर्तें जावचे बदलेक सोकला पडलां. बापा, ह्या वस्तूंचें खरें मोल वळखूंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी.
ह्या वस्तूंचो बरो उपयोग करून हो संवसार आमी सुदारूंक आनी नवो करूंक तूंच आमकां वयर उबार. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. चवथें स्थान. जेजू आपले आवयक भेटता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. आयज आमच्या समाजांत आमच्या भुरग्यांचेर जायतो वायट प्रभाव पडटा. टीव्ही आनी इंटरनेटाचेर कितली हिंसा, बेमर्यादेचें न्हेसप आनी नाच, गुंगी वखदां, वायट सांगात, भुरग्यांचो दुरुपयोग असलें साबार वायट आमच्या भुरग्यां तरणाट्यां भोंवती आसा. बापा, आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक तूंच सांबाळ. तांकां बरी देख, बरें मार्गदर्शन आनी मोग. पयले सुवातेर आमच्याच घरांनी, इगोर्जींत, शाळेंत आनी समाजांत मेळूं. वायट आसा तें पयस करून बरें आपणावन तूंच बापा तांचीं काळजां मनां मोवाळाय आनी तुज्या आनी आमच्या मायेच्या आसऱ्या खाल तांकां सदांच सांबाळ. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. पांचवें स्थान. सिरेंचो सिमांव खुरीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. जेजू भाशेन आयज आमच्या समाजांत जायतीं जाणां तरेतरेच्या अडचण्यांक सांपडलोलीं आसात. दुडवांची अडचण, पिडेन ओ जाणटे पिरायेक लागून कुडीचे अस्वतकायेचे अडचण, एकसुरपणान जियोप, दुसऱ्यांच्या सांगाताची गरज, बऱ्या मार्गदर्शनाची गरज आदी. असल्या साबार कारणांक लागून जायत्यांचें जिवीत जोड अवघड जालां. मोगाळा बापा, आमकांच विसरून आमच्यो गरजो आनी कामां कुशीन ओ पाटीं दवरून दुसऱ्यांच्या गरजांनी तांकां इल्लो आदार दिवंक आमकां आयतीं कर. पेल्याचें दूख आनी गरज पळोवन आमचें काळीज मन मोवाळोशें कर. आनी असल्या वेळार आमचें आसणें आनी आमचो मोग तांकां दिवंक आमकां एक उदार काळीज मोन दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. सवें स्थान. वेरोनिका जेजूचें मुखामोळ पुसता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. आयज आमचें मोदें जायत्या ओस्तोऱ्यांचें मुखामोळ कोश्टां दोगदां आनी उणेपणान विद्रूप जालां. आपल्याच कुटुंबांत चेडो आनी चेडवां मदें वेगळोचार, दोतीचें ओजें, घरांत आनी कामाच्या जाग्यार त्रास, बलात्कार, घोव बायले मदें वेगळोचार, सुने सासूमायेचीं केस्तांवां, घोवाचें सोरो पियोप,
घराचो खर्च एकले बायलेचेरूच आदी. अशें ओस्तोऱ्यांचें जिवीत जायते पावट जोड अवघड आनी कोडू जाता. बापा, सगल्यांनी दादल्या तशें बायलेन मोगान, समजिकायेन आनी सोंसणिकायेन आपआपलो जागो घराब्यांत आनी समाजांत वळखून घेवंक, सोबार कारणांक लागून खाला पडलोलो ओस्तोरेचो दर्जो वयर उबारूंक आनी समाजांत दादल्या बायलेक एक सारको जागो दिवन सगल्यांनी सांगातान घोराबो आनी समाज बांदून हाडूंक वावरूंक तुजीच कृपा आनी बोळ दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 7वें स्थान. जेजू दुसरे पावट धोणीर पडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. आयज ओत्मीक जिवितांत वयर सरोंक आमी प्रयत्न करता तितलेय पावटी संवसारी वस्तूंचो प्रभाव आमकां सोकला ओडटा. चड पयशे कमावप, सुस्त त्रासा मेकळें जिवीत जियोवप, पदवी मेळोवन घेवप, मान होडवीक जोडप, हें सदांचेंच कशें जालां. बापा, सात्वीक आनी देव जिविता विरेत आमच्यांनी केन्नाच खरी खुशालकाय जोडूं नजो म्हूण आमकां कळय. आमी सात्वीक आनी देव जिवीत जियोंक पडटात ते त्रास आपणावंक आनी सोंसणिकायेन तें सोंसूंक आमकां आयती कर. ह्या वरवीं आमी खरी भितरली आनी तोखता तसली शांती आनी खुशालकाय आमच्या जिवितांत जियोंक पावूं. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. आठवें स्थान. जेजू जेरुसल्याच्या वस्तोऱ्यांक बुजवण दिता. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. आयज आमच्या कुटुंबाचें जिवीत बिगडत वेता. जायते पावट आवयक आनी बापायक घरा भायर काम करचें पडलेल्यान भुरग्यांक आवय बापायचो फावो तितलो आनी तसलो वेळ, काळजी आनी मोग मेळना. भुरगीं आपल्या आवय बापायच्या आसण्याक आनी मोगाक आशेतात. आवय बापूय जाणटी जातोच भुरगीं आपल्या आवय बापायक मान रेस्पेद दिनात. एकसुरपणान आनी दुखी खोंतीन तीं आपले दीस सारतात. आयज घोव बायले मदलोय संबंद धील जाला. सोंपेपणी लग्नीक एकवट मोडटात आनी दोशी जातात. बापा, असल्या उत्सांबोळा वेळार तुजो उजवाड, तुजी घोटाय आनी तुजी शांती आमकां दी. घोराब्याची बुन्याद गिरेस्तकाय न्हय पूण मोग म्हूण आमकां उगडास कर. लग्नीक जिविताचें पवित्रपण सांबाळूंक आमकां आदार दी. आनी भुरगीं तुजेंच मोलादीक देणें म्हूण आमकां शिकय. एकामेकाक सुखा दुखांत सांगात बुजवण दिवंक तुजें असलें काळीज आमकां दी. काकलूत आमची कोर सोम्या,
काकलूत आमची कोर. 9वें स्थान. जेजू तिसरे पावटी धोरणी शेवटोता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. आयज आमच्या समाजांत वेता थंय चोरयो, खून, आतंकवाद, झुजां दिश्टी पडटात. हाका लागून कितली भिरांत आमचे मदें उप्रासल्या. आमचें जिवीत सुरक्षीत ना. कितले निर्वाशीत आपल्या घरा आनी मायदेसा पयस भुके तानेन ओळवळटात. काळजा मोनाचे पिडेन कोसटवतात. सगळेच शांतीक ओत्रेकतात, पूण शांती पयस पयस कशी वेता. बापा, निती बोगोर शांती सवस्काय मेळो नजो म्हूण आमकां दाखय. ओदीक करून आमच्या राजकीय अधिकाऱ्यांच्या काळजांत दुर्बळ धाकट्यांचो खरो मोग रिगोय. जे कायदे घडोवन हाडटात ते सोमेस्तांच्या आनी खेरीत भाशेन सोकला आसलोल्या मनशांक वयर सरूंक एक सोयीक जावं. आपलेपण पयस करून दुसऱ्यांचो हुस्को दवरतात तसलीं मनशां आमकां कर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 10वें स्थान. जेजूची आंगोस्त्रां काडटात आनी ताका विंगळो करतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. आयज आमचे मदें जायतो लोक आर्थीक वेगळेपणान जियेता. जेवंक खावंक ना, न्हेसूंक पांघरूंक ना, घरदार सारकें ना, पिडा रोगांत वखदां ना, कोश्टी वावर करून फावो तो पागार ना. तांच्या वावराचो फळ भलतेच खातात. हाचे भायर भितरली काळजा मोनाची दुर्बळकाय आसा. देवाक जिवितांत जागो ना जावन जिवीत रितें कशें जालां. बापा, आसलोल्यांनी न्हयच नासलोल्यांक आपले लागीं घडटा तें दिवंक, पूण नासलोल्यांचे होक राखून दवरूंक तांकां तांच्याच पांयांचेर उबें रावंक शिकोवंक तांकां उदार आनी विशाळ काळजा मोनाचें कर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 11वें स्थान. जेजू खुर्सार खिळायतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. आमचे मदें आयज थोडे आपूण आपणाकूच वो दुसऱ्यांक खुर्सार खिळायतात. गुंगे वखदां घेवन, चड सोरो पियोवन, नाका जाल्ली मस्ती करून, एड्स असले मारेकार पिडेक बळी पडोवन आपलो आनी दुसऱ्यांचोय जीव रिस्कार घालतात. रस्त्यार बेजबाबदारेन वाहनां चलोवन रस्त्यांचेर कितल्या मनशांचो जीव काडटात आनी दुसऱ्यांक पांगळे करून सोडटात. हें आयज चालतें कशें जावन गेलां. बापा, ह्या असल्या वस्तूंची विकोटाय वळखूंक तुजे कुरपेचो उजवाड आमकां दी.
जबाबदारेची मनशां आमकां कोर. आमचे मदें कोणूय वायट संवयांक सांपडल्या जाल्यार ताका वायटांतलो भायर सोरूंक आमी आदार दिवंक तूंच आमकां घोटाय दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 12वें स्थान. जेजू खुर्सार मरता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. आयज आमचे मदें धर्माक लागून जायती उचांबळाय भितर सरल्या. एका एका मनशाक आपलो धर्म पाळूंक मेकळेपण ना. आपल्याक जाय तो धर्म पाळतना आनी अदीक करून तो परगोट करतना जायत्या जाणांक त्रास आनी मरण लेगून सोंसचें पडटा. दुसरे सुवातेर धर्मा बाबतींत जायती वांकडी शिकोवण आमचे मदें पसरत वेता. बापा, असल्या फोटकिऱ्या शिकोवण्यांक आमी बळी पडोना जावंक निर्मी. काळजीदारपणान आनी स्वतंत्रायेन आमी आमचो धर्म पाळूंक आनी गरज पडत जाल्यार रगत वारोवन जीव पर्यंत दिवंक आमी तयार आसूंक तूंच आमकां बळ दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 13वें स्थान. जेजूक खुर्सावेलो देंवयतात आनी ताचे आवयच्या गोपांत घालतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. कोश्ट दोग आमच्या जिविताचो एक वांटो. ते कोणाच्यानूच पयस करूंक जायनात. कोश्ट कोणाकूच आवडनात, पूण तरी आसतना जेन्ना कोश्ट खरो मोग स्पश्ट करता तेन्ना त्या कोश्टांक मोल आसा. सोडवणेची शक्ती आसा. आयज सगळींच कोश्ट वाटावंक सोदतात आनी तांचे बराबर मोगाच्यो खुणाय नपयत करतात. मोगाळा बापा, कोश्टांचें मोल आमकां शिकय. कोश्टां वरवीं मोग दाखोळ करूंक आमी शिकोन आनी ह्याच मोगा वरवीं ह्या जिवितांत आनी मेल्ल्या उपरांत दुसऱ्या जिवितांत आमी खरी सवचकाय आनी सूख जोडूंक पावूं. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 14वें स्थान. जेजूक फोंडांत निकेपितात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. फोंड ह्या संवसारांत आमच्या जिविताचो निमाणो जागो. मातयेची केल्ली आमची कूड परती मातयेंत मिसळ जाता. ह्या संवसारांत जियेतना सगळ्यो वस्तू रचना देवान स्वयंबा प्रमाणे मांडून दवरल्या आनी स्वयंबा प्रमाणे आमी चलता तेन्नाच आमी बरे कुडीचे आनी काळजा मोनाचे भलायकेन आसूंक शकता. आयज हें स्वयंबूच आमी ना करूंक सोदता वो ताचो दुरुपयोग करता. वारें उदक दुशीत करता, झाडां पेडां कातरता आदी. बापा, स्वयंब आमकां कितलें गरजेचें
तें थावें कोर. ह्या सोयंबाचो सांबाळ करूंक आमकां शिकय. आमचे आशेक लागून सोयंबाचो दुरुपयोग करिनासतना ताचो फायदो काडून आमचें जिवीत ओदीक जिवाळ आनी सुफोळ करूंक आमी पावूं. सोयंबाच्या वस्तूंची सोबीताय पळोवन ताच्या रोचणाराक मान आनी मोहिमा आमी दिवं. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. मोगाळा बापा, एक एक मनीस जाका तुवें रोचलाय तो मागीर पातकी, दुबळो, नेणार, ओसोक ओ पिडेस्त जावं, तो तुका चड मोलादीक आनी ओर्तो, कित्याक तुज्याच सारक्याचो तुवें ताका रोचलाय. ताच्या मोगा खातीर तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक तुवें संवसारांत धाडलोय आनी खुर्साचें मरण ताका निर्मिलें. होच जेजू आमकां म्हणटा, हांव तुमकां जिवीत दिवंक आयलां आनी पुर्तेपणी तुमकां तें मेळ्ळेलें म्हाका जाय. बापा, जायते फावटी आमी पातक्यां, नेणार, दुबळ्यां, ओसोक्त आनी पिडेस्त मनशांक पयस दवरल्यांत. कांय फावटी हे मनीस वायट मार्गार पावूंक आमीच जबाबदारी ओ गुन्यांवकारी. तर बापा आमकां बोगोस आनी आमी सगळीं एकामेकाची भाव भयण आनी तुजी आमच्या मोगाळ बापाची भुरगीं कशीं एकवटान आनी माये मोगान जियोंक आमकां तुजी कृपा आनी आदार दी. हें प्रार्थोन आमी करतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पाप सायबाच्या संकल्पा पासत. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बकोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन.